फोंड्या सांखळे पालिकेची 5 मायाक वेंचणूक 7 तारखेर मतमेजणी दोनूय वाठारांत वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू उमेदवारांक खर्चाची मर्यादा 2 लाख रुपया। सरकारी नोकरी दिता कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता म्हूण कोणूय सांगत जाल्यार पैसे दिनाकात पुलिशेंत सरकारा कडेन कागाळ करची मुख्यमंत्र्याचो उलो। रानां राखपाक कर्नाटकाचो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट लुथ्रा आनी GCZMAचो डोंगरे करतलो आदार राज्यांत वायल्ड लायफ सफारी पार्काचोय प्लान। केंद्र सरकाराच्या 2017 पाणथळ जमीन नेमाखाला गोंयांतल्यो आनीक 24 पाणथळ सुवातो जाल्यो अधिसूचीत मयेच्या 2 तळ्यांचो आस्पाव। नॅशनल डिजिटल मिशना खाला गोंयांतले पयले डिजिटल आरोग्य केंद्र जावपाचो मान ओल्ड गोवा खोर्लेचे भलायकी केंद्राक लायनीत रावपाची गरज ना। दूधकार जावंक लागले उणे केप्यां आवेडे उरल्यात फक्त 3 दूधकार नवीन पिळगी दूध वेवसायात लक्ष घालिनाशिल्ल्यान वेवसाय सोंपपाचे वाटेर दूधकारांक हुस्को। दोन 2020 सावन आतां मेरेन गोंयांत सांपडल्यो 500 वयर अनवळखी डेड बॉडी वळख पटनाशिल्ल्यान खुनाच्या नदरेन तपास करपाक आडमेळी। दाबोळे फेटल एक्सिडेंट सिमेंट हॉट मिक्सर ट्रकाच्या टायरा पोंदा पडून एकलो सायकल चलोवपी आगताक सोंपलो सायकलवाल्याची चूक काय ट्रकवाल्याची पुलीस करतात चवकशी। कर्नाटकात जावपी वेंचणुकेत उत्तर कन्नडाच्या हल्याळ जिल्ह्यात बीजेपीचो विश्वजीत इन्चार्ज बीजेपी अध्यक्ष नड्डान विश्वजीत राणे कडेन सोंपयली मतदारसंघांची जबाबदारी। संवसारभर येशूच्या पुनरुज्जीवनाचो सुवाळो मध्यरात्री इगर्जींनी मिसा सगळ्याक शांती सुखाचो संदेश दिवन गोंयांतूय क्रिस्तावांचो इस्टर संडे भक्तिभावान। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 6153 एक्टिव्ह केशी 31194 गोंयांत नव्यो 89 केशी एक्टिव्ह केशी 841। पंजाबात 2 मे सावन फांतोडेर 7:30 ते दनपार 2 मेरेन सरकारी ऑफिसां आसतली उक्ती मुख्यमंत्री मानान केली घोशणा गरमेत लायटीचेर येवचो ना खंय ताण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तेलंगणात वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे केले उक्तावण कांय कडेन बसयले बुनियादी फातर सिकंदराबाद तिरुपती वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लॅग ऑफ। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून आसामांतल्यान तेजपूर वायुसेना केंद्राचेर सुखोई 30 MKI झुजारी विमानांतल्यान केली भोंवडी सुमार 30 मिनटां ब्रह्मपुत्र आनी तेजपूर मार्गार उड्डाण। प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणे खाला आयज मेरेन 23 लाख कोटी रुपया परस चड रीण मंजूर 21% रीण नव्या उद्देजिकांक मंजूर येवजणेक 8 वर्सां पुराय। दिल्ली देहरादून 2 वरां दिल्ली हरिद्वार 90 मिनटां नवो एक्सप्रेसवे डिसेंबर मेरेन नितीन गडकरीन केले जाहीर। मोदी आडनावाच्या वादात राहुल गांधीक बंदखणीची खेस दिल्ल्या न्यायाधीशाची जीप कापून उडयतले म्हणपी काँग्रेस फुडाऱ्याक अटक तोंड सोडपी तामिळनाडू डिडिंगुल जिल्ह्यातलो काँग्रेस अध्यक्ष। दिल्ली बेंगळुरू इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन दार उगडपाचो यत्न केल्ल्यान प्रतीक नावाच्या 40 वर्साच्या प्रवाशाक धरलो तो खंय आशिल्लो टायट दिल्लीच्यान वतालो बेंगळूर। तेलंगणात दुकानां व्यावसायिक आस्थापना आता 24/7 उक्ती आसूं येतात। दुकानां आनी आस्थापना कायदो 1988 केली दुरुस्ती। IPLात आज
दोन मॅची, पहिली मॅच गुजरात टायटन्स आड KKR, दुसरी मॅच सनरायझर्स आड पंजाब किंग्स.